काल आम्ही बसले, काल उलयले. हे आंदोलन काल आम्ही सीएमाकूय सांगला की आंदोलन आसा तें तीव्र जावपाचें आसा म्हणून. सो त्या प्रमाणे आमी सगळी जी आमची हे आसा स्ट्रॅटेजी आसा आमी फायनल केल्ली आसा. कशे तरेन आमी फुडें वचपाचें तें जशें आमची तुमकां लगेच सांगता बाबा आयज आमी अमकें करपाचें आसा म्हणून. तसो तो हें आसा आमच्या संपूर्ण प्रसिद्धी माध्यमांक. तेचे आमी वार्ताकार आमी तुमकां करतले दितले. पूण आतां ह्या क्षणाक तें सांगून आमी हांगासर म्हणजे धाकली मूड आमची 1.25 लाखाची आसा न्हू ती आमी आतां उगडी करूंक शकना. काय प्रत्येक हेचे एक स्ट्रॅटेजी ठरलेली आसा ती मी त्या वेळार तुमी जाणा. आमी म्हटलें आमी वयतले विधानसभेक वयतले. विधानसभेक गेले आमी. कशें गेले कितें गेले तुमकां खबर आसा. हां परंतु कोणाक त्रास करूंक ना आमी. आतां सुद्दां जें कितें जातलें इतके संकेत दिता इतकेच अजून पर्यंत एक सुद्दां बीजेपीचो शिलेदार जो आसा तो मागीर सकयलो त्यांचो कार्यकर्तो सुद्दां आसून आमकां अजून येवन मेळोंक ना. वो आमी करतलेच. वो चालूच उरतले इरिस्पेक्ट टू तो तेंचे इंडिकेशन कितें दिसता की ते युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाचें ना. सो वो हांगसर वो आमचो स्पॉट आहा तो कंटिन्यूस चालूच उरतले. आनी तेज्या पलीकडे आमकां स्ट्रायक करपाक जाय, मोर्चा करपाक जाय, मागीर आनी कितें करपाक जाय. 26 जानेवारी येता, मदीं आयतार येता. सो सगळें आमी ते केलेले आसा. अमक्या दिसा करपाच्या तेच्या आदल्या दिसा तुमकां आमी सांगतले.